This program is supported by Reliance Digital, personalizing technology. नमस्कार. आयच्या रावंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. फायनली कितल्याशाच आठवड्यांनी आमी मेजपाचें बंद केल्लें. काँग्रेसीचे उमेदवार जाहीर जाले. ते उमेदवार प्रचाराकय लागले. संवसार पाडव्याचो म्हूर्त धरून ताणें प्रचार सुरू केलो. आतां एक्चुअल पॉलिटिकल सिच्युएशन क्लियर जालां. म्हणजे बेजिकली एटलिस्ट तीन पक्षांचे 3 उमेदवार, मागीर मदीं कोण तरी उडीक घालता काय कितें, नॉमिनेशन स्टार्ट जाता तें मागीर पळोवया. बट एटलिस्ट आतां कोण बाबा खंय हें आतां क्लियर जालां. आमचे 3 एडिटर आमचे बरोबर आसात. पांडुरंग गांवकर, जोयल आफान्सो, सुयश गावणेकार. आनीक आमी सुरवात करया उत्तरेसावन. सो पांडुरंग बाब, मनोज परब वर्सीस रमाकांत खलप वर्सीस श्रीपाद नायक. म्हणजे हाय प्रोफायल, अकस्मात जाली सारकी हाय प्रोफायल. आणि ही बॅटल जी आसा त्या बॅटला कडेन तूं कसो पळयता? निश्चितच इलेक्शन जें आसा जें फाटल्या फावटी हांवें तुका म्हटलें की तिनूय पार्ट्यो जर रावल्यो जाल्यार तिरंगी लढत जातली आनी बरी टफ फायट जातली. एक दोनूय कडेन क्लियर आहा. म्हणजे खंयचीच पार्टी सांगूंक शकना की आपूण भरघोस मतांनी किंवा मोठ्या मतां जिखून येतलो अशें म्हणून. म्हाका दिसता की हे फावटी बऱ्या वर्सां उपरांत 3 पार्ट्याच्या मदीं लढत जातली. बरीच वर्सां 20-22 वर्सां जालीं भारतीय जनता पार्टी आनी काँग्रेस हांच्या मदींच फायट जावपाक लागली. जेन्ना मगो फेज आवट जालो, GDP गेली पिक्चरांतल्यान. सो अशा वेळार फक्त 2च पार्ट्यो गोंयांत लढटाल्यो, ती म्हणल्यार भारतीय जनता पार्टी आनी काँग्रेस. अशें आतां पयली फावट जाला. आनी हेजें क्रेडीट हेका वता, रिजनल पार्टी जी आमची आसा RGP, तिका वता की तेणी सगळ्यांचो म्हणजे सगळ्यांचो विरोध झुगारून जेंच्या कडेन तो आनी पयर स्टेटमेंट केला की ते अप्रोच जाल्ले काँग्रेस तेका बी म्हणून. पूण तेंचो सगळ्यांचो विरोध तेणी हे करून तो इलेक्शनार रावला. आनी तेंच्या खातीर 20-25 वर्सांत पयली फावट गोंयांत दोनूय तालुके जिल्ल्यांनी तिरंगी लढत जातली. तर प्रॉब्लेम असो आहा, ही तिरंगी लढत जातली खरी, पूण ह्या तिरंगी लढतीचो फायदो जो आसा तो म्हाका अशें दिसता की ताचो फायदो BJPक जावपाक जाय. कारण फाटल्या इलेक्शनाक जर आमी विधानसभेच्या पळयलां जाल्यार काँग्रेसचे आनी कांय प्रमाणांत BJPचे लोक बऱ्याच मतदारसंघात फाटीं पडले किंवा म्हणजे तेंचे म्हणजे 700-800 मतांनी 500 मतांनी असो तांचो विजय हुकला. तें RGP खातीर जाला. RGP बऱ्याच जाग्याचेर 2nd नंबर 3rd नंबराचेर आशिल्ली. बरी मोठ्या प्रमाणांत मतां तेणी विधानसभेच्या वेळार फोडली. आनी RGचो परिणाम जो आसा तो फाटल्या इलेक्शनाक आमी 22 पळयल्लो आसा. सो तेच्या उपरांत अशें म्हाका म्हणजे एज अ फाटली 25 वर्सां आमी हे पत्रकारितेन आसा आनी पळयलां म्हणून की जर भारतीय जनता पार्टीक जर शह दिवपाक जाय आशिल्लो जाल्यार RGP, काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, आप ह्या सगळ्यांनी एकठांय येवन एक जागो वांटून घेवपाक जाय आशिल्लो अशें म्हाका दिसतालें. जर तशें जाल्लें न्ही जाल्यार ही फायट खूब टफ जावपाची आनी भारतीय जनता पार्टीक हे जड वचपाचें. पूण जालां अशें की आतां तिनूय पार्ट्यो RGP म्हणटा ती न्यू कमर जरी आसली तर तेणी फाटल्या फावटी दाखयलें की अप्रॉक्सिमेट 10% वोट तेंच्यांनी काडलेलो आसा. तेंच्यांनी आपलो स्ट्रेंथ दाखयल्लो आसा. आनी फाटले 2 म्हयने मनोज परबान आनी थंय रोबर्टाचे सगळे कडेन पोस्टर लावन ताचो प्रचार पयलींच सुरू जालो. इलेक्शन जाहीर जावच्या पयलींच सुरू जाल्लो प्रचार. सो अशा वेळार ते आतां फाटीं सरचें ना. म्हणजे त्या खातीर म्हाका दिसता की तिनूय पार्टी ज्यो आसा आपापल्या हेजेर ठाम रावतल्यो. ऑब्वियसली भारतीय जनता पार्टी पावर आसता आनी ह्या सगळ्या लढतीचो फायदो जो आसा पळय तो भारतीय जनता पार्टी उखलतली. हय सुयश, हो जो हा ट्रायंगुलराचो फायदो कोणाक आनी ज्या तरेचे लँडस्केप तयार जाल्या कॅन्डिडेटा लागून ह्या दोनूय गजालींचेर सद्याक चित्र कशें दिसता? डेफिनेटली पांडुरंग म्हणटा तशें सारकें आसता. ट्रायंगुलर फायट थंय जातली आनी पुणून नॉर्थाक कशें आसा, पेडणे आनी सत्तरी हे 2 मतदारसंघ अशे आसात की आतांचें सिच्युएशन पळयलें जाल्यार थंय खलप बींग लोकल, खलपाचे तुका पेडणे इन्फ्लुयन्स आसा, म्हापशे इन्फ्लुयन्स आसा. आनी हेवटेन BJP खातीर स्ट्रॉंग होल्ड सांखळी सत्तरी बेल्ट हो BJP खातीर हेवटेन स्ट्रॉंग होल्ड आसा. सो दोनूय पेडणे म्हापशे एरिये काँग्रेसीन मातशी जर काडली आनी हेवटेन BJPन काडली जाल्यार उरिल्ल्यो ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी उरतात, उरिल्ल्या तालुक्यांतल्यो ज्यो सादारण 10 ते 12 कॉन्स्टिट्युएन्सी उरतात, थंय इंडिया अलायन्स अथवा NDA आघाडी हाजो इन्फ्लुयन्स कितलो म्हणजे मगो हेवटेन NDA वटेन मगो आनी ते वटेन गोवा फॉरवर्ड आनी AAP हांची इन्फ्लुयन्स कितलें
हाजेर तो शेवटी निकाल आसतलो. कित्याक BJPचें संघटन आनी मोदीचो फॅक्टर मागीर थंय रिजल्टान ठरतलो. दोगांनी जरी एकट्यान 70 वांटून घेतले सांखळी आनी एकट्यान पेडणे म्हापशें जरी इन्फ्लुयन्स आपले वाडयले, बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी संघटन आनी मोदीचो फॅक्टर हो मोठ्या प्रमाणात कावंट जातलो अशें दिसता. सो तो म्हणटा पांडुरंग म्हणटा तशें इट मे टिल्ट इन फेवर ऑफ हे, बट हातूंतल्यान नंबर 2 पोझिशना खातीर जी फायट जातली दॅट वील बी रिजल्ट. आनी RG आपलो होल्ड मोठ्या प्रमाणात सावथा परस नॉर्थाक मोठ्या प्रमाणात ह्या फावटी स्ट्रॉंग होल्ड तयार करतलो आनीक विधानसभेची बेज स्ट्रॉंग तयार करतलो अशें दिसता. जय, व्हेरी इंटरेस्टिंग. पांडुरंग म्हणटा इन अ ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट इट इज एडवांटेज BJP. Suyash has added another dimension to it, that number 2, if RJP decides to come on number 2, then that will set another stage for assembly election. However, Congress candidates claim, when I spoke to them on Monday, ते म्हणतात ना लोकां म्हणटा क्लियर आहात ह्या खेपे की तुगेलें RJP रिजनल पार्टी एक तर आमकां मारपाचें नाल्यार BJPक मारपाचें. Which point of view do you subscribe? See, I completely agree with Pandurang's point of view because votes will be definitely split. Okay, and we saw it in the last assembly elections that advantage went to the BJP. Having said that, now this is a completely different election, Lok Sabha election. First of all, coming back to the Congress choice, is your topic for today. मातसो एक हें जालो की why Congress delayed so much when they had a clear mind about what they are going to If do. you had to give Ramakant Khalap, why delay? Why delay? Yeah. Or if you have to give Captain Virato, why delay? Why delay? Then, second point is, okay, when by giving Captain Virato, you are saying that we are taking a different path. Sardina has been rested. Sitting MP, you are benching. So that clearly means that a new direction has been given. You are going with Virato. Yeah. But come to the north and you are going with an old face again. That clearly shows that you don't have a cadre or you don't have a leader to support yourself in the North Goa. And despite a kind of a thrashing in the 2019 election, you have you done nothing to actually take it forward. You are again relying on Ramakant Khalap, again a very seasoned veteran leader to take You it are not forward. seeing a definite thought process. Thought process. If you are seeing a thought process in South Goa, that is not resonating in North Goa. North Goa, you are completely on a different tangent altogether. That means you have not applied your mind in party building in North Goa. Now coming back to the equation of winning and losing, Captain Virato definitely is a good choice. I mean, there's no No, we'll doubt go to about south. it. We'll start with north. Yeah. North. North. Now, Yeah. North, what happens is going to be a clear tussle between all the three. Manoj Parab is a dark horse. He's going to come forward and fight it out. He's already gone with a clear message that grandpas and all of that, which is in his campaigns. Basically, he is trying to say that it's time to move on and change gears. New blood, and probably that will click with the current voters. That should click, because to tell you very honestly, Pramod, I think we need that kind of a change. We cannot go back and back and back in time and rely on every time he's saying that veterans or experienced campaigners. I think Goa as a state, and even if you see Lok Sabha, we need to move forward. डार्क हॉर्साचेर आमी सावथाक या. सो सावथाक परत ट्रायंगुलर आसा, बट सावथाचे ट्रायंगुलर त्या दीस हांव जेन्ना कॅप्टन विरियातो आनी रमाकांत खलप हांचे हेड ऑन करतालो, ते परत ते सांगतात ते म्हणटात ते तिसरो आसा म्हण. लोक म्हणटा हे लोकसभा इलेक्शन, लोक क्लियर आहा म्हणटा, एक तर ह्या वटेच्यान नाल्यार ह्या वटेच्यान. हें अशें तांकां दिसता. तुका दिसता? प्रमोद, हे काँग्रेसवाल्यांनी तेंची एजूय जाल्या आनी ते वेगळ्याच हेतून आसात. म्हणजे तो म्हाका दिसता रमाकांत खलपान म्हणटाले श्रीपाद भाऊ स्मृती बनशमिकी जाला म्हणून.
हांव सांगता हेंच्याकडे न्यू वोटर आसा, काँग्रेसी कडेन न्यू वोटर आसा. तूं फाटली वोटींग पर्संटेज काडून पळय, हेंच्याकडे न्यू वोटर ना. तो न्यू वोटर जो येयला तो एक तरी BJP कडेन वयता किंवा RJP कडेन वयता. आनी RJPन आपली ग्रासरूट लेवलाचेर सिस्टमॅटीक कितले भुरगे आसना, प्रत्येक गांवांत तिणें आपली कितें ना कितें तयार करून दवरलेलें आसा. केडर कशें तयार आयज केला? काँग्रेसी कडेन कॅडर आसा. हे जे उलयतात की तांकां ते ग्रांटेड धरत, तांकां हेंच करप ना की तांकां मत घेवपच ना, हय. तिसरो कोण नाच असो समजून जे चल्ला न्ही, हो गैरसमज म्हाका दिसता की ह्या इलेक्शनाक पयस जातलो तांचो. एक्चुअली 2022 तो पयस जाला. RJPक तुमी अंडर एस्टिमेट करूं नाकात. 2022 तांणी सगळ्यांचो गैरसमज जाय केल्लो आसा. सगळ्यांक धक्को बसलेलो आसा. BJPकय बसला, रिजनल पार्ट्यांकूय बसला आनी काँग्रेसीकूय बसलेलो आसा. सो तांकां तुमी अंडर एस्टिमेट करूं नाकात. म्हणून हांव म्हणटा की 3 कॅन्डिडेट आसा आनी जशी उत्तर गोंयान आसा तशी दक्षिण गोंयानूय तिरंगीत लढत जातली. प्रमोद, इतल्या खातीरूच की काँग्रेसीन आपलो भ्रम जो आहा तो काडून उडोवपाक जाय आनी तेतूंतल्यान भायर येवन पार्टी रिबिल्ड करपाचो वेळ येयल्लो आसा. म्हणजे हांवें म्हाका दिसता 2022 एक बरयल्लें की काँग्रेसीक ते जिर्णोद्वाराची गरज आसा म्हणून. ती आजून तीच गरज आसा. सो रेग्युलर फायट जातली. सावथाक तुका स्ट्रेट जाता दिसना ना. पण हांगा मनोज परब आसा म्हणून ती सारकी हाय वोल्टेज दिसता. तूं म्हणटा रुपट परेरा आसा तरी सावथाक ट्रायंग्युलरच जातली. हय, हय सुयश, सावथाक ट्रायंग्युलरच जातली. सावथाक नॉर्थाचे इतली ट्रँग्युलर अशी हांव म्हणना, पूण ट्रँग्युलराचें प्रमाण मातशें RJचे बाबतींत आसा तें नॉर्थाक मातशें सावथाक मातशें कमी जावं येता. आतां हांगा इशू कसो आसा, काँग्रेसीन जयलान म्हणलें तशें तुमी 30 दिसांचेर जेन्ना कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतात, तुमचें एक म्हणजे संघटन जर स्ट्रॉंग आसत अशी अति आत्मविश्वास दाखोव येता संघटनेच्यान. पूण जेन्ना तुमचें संघटन BJP भशेन ना, तुमचें संघटन कितें तें तुमी पयल्याच दिसा दाखयलें. तुमचे जे 4 इत्सूक कॅन्डिडेट आसा तांणी काँग्रेस हावजान पांय सुद्दां दवरलो ना कॅन्डिडेटांक लॉन्च करतना. सो तुमच्या संघटनाची तांक कितली हें तुमी पयल्याच दिसा दाखयलें. सो अशें जेन्ना कमकुवत संघटन आसता वा तें व्यक्तिनिश्ठ आसता, पक्षनिश्ठ आसना, तेन्ना अशी 30 दिसांची रिस्क घेवन एक म्हणजे येदें व्हडली गजाल करप न्ही आशिल्ली. बिकॉज यू आर फायटींग अ वॉर मशीन. BJP इज अ बीग वॉर मशीन. आतां नॉर्थाक जशें म्हणलां तो म्हणटा यूथ. RJ हो जो फॅक्टर आसा 1.5 ते 2,000-2,500 ही मतां काडल्यात. पांडुरंग एक सांगता ते फक्त यूथ ना. तूं सालेली तूं एजिटेशन पळय गुळेलीचें IITचें, ताजे बरोबर गांवच्यो जाणट्यो बायलो आसताल्यो. त्या एजिटेशनाक यूथ आनी एक्स्ट्रीम जाणट्यो बायलो हो 2 गट आमकां दिसतालो आनी जाणटो दादलो. बट टिपिकली अस्तंत बंगालांत मोदीक ममता आयकना. कित्याक हो टिपिकल हो जो वर्ग आसा पळय तो तिजे फाटल्यान म्हणजे रिजनल हाका घास मारून तिचे बरोबर रावता. तळागाळांतलो हो युवा बायल जाणटो वर्ग गरीब वर्ग तशें प्रकारचें चित्र हें RJ फाटल्यान दिसता, वीच इज एबल टू फायट अ नॅशनल वॉर मशीन. प्रासंगीक म्हणजे तें समजा कल्टिवेट जालें, फुडें बिल्डअप जालें, इट वील लीड टू बिकम अ फोर्स. सेम फॅब्रीक असो फोर्स लायक एक्झिस्ट इन वेस्ट बेंगाल असो जावंक शकता. आतां नॉर्थाक जें हांवें पेडणे आनी 70चें कॅल्क्युलेशन सांगलां तशेंच सावथाक साश्ट आनी फोंडेचें आसा. तुमी समजा काँग्रेसीन आनीक इंडिया अलायन्सान मुरगांव आनी साश्टीक समजा एक्स्ट्रा काडली 60-40 दर, किंवा एक 10-15% 20% हाका गेली, RJक गेली, 30 आनी 20 जाली, 40 आनी 30 जाली, तितले एक्स्ट्रा BJP हेवटेन अंत्रुजांक काडटले. पूण अंत्रुजांक BJPन 70-30 काडप आनी साश्टीक काँग्रेसीन 60-40 काडप हातूंत फरक आहा. कारण साश्टीच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज आर डेन्स, थंय पॉप्युलेशन चड आसा. नंबर सो थंय काँग्रेसीक चड काडचे आनी BJPक तितली हांगा चड काडची पडटली बिकॉज हांगा वोटर्स तितले कमी आसात. पूण दीज बोथ कॉन्स्टिट्युएन्सीज हे दोनूय तालुके एकामेकाक कट करताले. अगेन मायनस हे तालुके जे उरिल्ले 12-13 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसात थंय इंडिया अलायन्स आनी NDA अलायन्स हांचो फोकस कितें, थंय गोवा फॉरवर्ड बाकीच्या हातूंनी पावल्या काय, AAP हातूंनी पावल्या काय, ताजेर परत जैत कोणाचें तूं म्हणटलें फाल्यां सावड्डे, केपें, सांगें, काणकोण ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी फाल्यां इंडिया अलायन्साचें अस्तित्व आसा काय कितें हो प्रश्न ताजेर दॅट वील काउंट. आनी म्हाका दिसता थंय इंडिया अलायन्स मातशें हें पडूं येता अशें चित्र दिसता. जॉयल साउथ. Pramod, I'll start with the
केडर, स्टार्ट विथ द केडर. एक BJPन एक तुका एक स्ट्रक्चर दिसता, जसो सुयेशान म्हणला तसो एक स्ट्रक्चर दिसता आणि एक डिसिप्लिनूय दिसता. ओके, वेन पल्लवी वॉज अनाउन्स्ड एज अ लीडर, ओके, दोनूय बाबू कवलेकर आणि नरेंद्र सवयकर ते नाच आशिल्ले, हेजेर डायसीचेर आसून नाशिल्ले. They were absconding, but subsequently they joined the campaign, and it is very clear that they will be accountable for voters. Each one will be accountable for their constituencies. Each one will be accountable for the voter turnout. Come to Congress. Congress's Sardinacho ticket deny झाले. Sardin goes openly and makes a statement saying that I am not going to campaign. You carried that story. Yeah. But it was a very strange Very statement. strange thing. I mean, this I am with the party, but I am not going to campaign. That's I think if I recollect it Yes, correctly, that was your headline. headline. Yeah. मागचेचे आणि बिगेनी स्टेटमेंट केला, आय एम विथ पार्टी, not candidate. So that shows your selfish mindset. अरे you are not working for the, you are with the party but you are not with the candidate. तो candidate कोणाचा तर partyचा ना. See this is the major difference between Congress and BJP. Now Sardin could have made a difference. Why? Because there are limitations with the Congress in hinterland areas like Sawadne, Madkai. There is a sizable decline Yeah, in Congress. as Suresh rightly said, if Salsette is neutralized by Fonda Taluka, Yeah. then at other parts you could BJP have- will be scoring much Yeah. much higher. Sardin's outreach maybe in Sawadne and Madkai, a few votes here, a few thousands, could have helped the candidate. Yeah. Also, BJP also has weaknesses in maybe Salsette, in Nuve constituency, in Velni, in maybe Benalim. They have weaknesses. I mean, it's all Yes, about a correct. regime. But BJP will try its best to neutralize that lead. Yeah, to neutralize that lead. So Yeah. in this the fight is wide open. I mean, it's not that it's going to be a one-way ticket. It's not going to be so. And if you're saying that 60,000, you're winning by 60,000, or the Congress is saying 1 lakh vote, I mean, it's an illusion. It's not going to be that easy. Yeah. It's going to be very tough. It may not be a three-cornered contest because Rupert is relatively a new entrant. He doesn't have that kind of a pull like Manoj has in North. You understand, no? Like that kind of a leadership, this thing which is outreach which Manoj enjoys, Rupert may not have it in South. So there it could be a straight BJP versus Congress contest in South. Yeah. आता जो प्रश्न येता व्हेरी काँग्रेसीचेर जेन्ना आमी उलयताले तेन्ना आनी सुयेशान तो मुद्दो काडलो की असंतुष्ट कांय हेजे असंतुष्ट म्हणजे कितें जांकां कॅन्डिडेचर मेळना ते तांचे जर स्टेटमेंट्स वाचली टू पुट इट इन अ व्हेरी मायल्ड वे की आमी पक्ष सोडनात हो उपकार आमकां आनी तुगेले कॅम्पेनिंगा आपयनाकात आमी हे तुमी उमेदवारी दिलना म्हणून पक्ष सोडनात हेच उपकार मानात अशी एक धाटणीची स्टेटमेंट्स आयली. दुसरी वटेच्यान खंय तरी आप मागीर गोवा फॉरवर्ड, NCP, शरद पवार हे सगळे एक कशी एक युनायटेड फ्रंट कशी उबो करपाचे प्रयत्न करतात. तांची एक बस यात्रा जाली पणजी ते पत्रादेवी. हे दोन्ही इक्वेशन्स किती इम्पॅक्ट करतली ऑन ग्राउंड? एक वटेच्यान काँग्रेसीचे हे लिडर्स इन्क्लुडींग जे सिटींग MP absent from the campaign, and दुसरी वटेच्यान these alliance partners saying that okay आमी आसा काँग्रेस. The funny part is काँग्रेसीचे लीडर आर saying that आमी कॅम्पेनीक येवची नात पण आमी रावता पक्षा बरोबर. अलायन्स पार्टनर्स आर saying आमी आसा रे बाबा अशी परिस्थिती आसा सध्या. पळय प्रमोद, तुमी एक एग्री जातले की काँग्रेसीन म्हाका दिसता की दोनूय कॅन्डिडेट दिल्या न्ही ते बरे कॅन्डिडेट दिल्या. म्हणजे रमाकांत खलप सिजन पॉलिटिशियन आणि कॅप्टन विरिया तो हेजे हे बॅकग्रावंड बरो आसा आनी तो राजकारण जर ताका व्हडलो अनुभव नसलो तरी अशा एका मनशाक चान्स दिवप गरजेचें आसता. सो म्हाका दिसता पार्टीन कॅन्डिडेट बरो दिल्या पूण तो पार्टीचो प्रॉब्लेम काँग्रेसीचो असो आसा की ते जे बारीक सुद्दां लिडर आहात न्हू, लिडर म्हणटात ते स्वता, तांकां पार्टीपेक्षा आपूण व्हडलो दिसता. कारण काँग्रेसीची सिच्युएशन तशें आहा ऑल ओवर कंट्री. काँग्रेसीची परिस्थिती अशी आसा की ताका कोणूच केअर करपाक हे सोदिनात. सो आयज सार्दीन सुद्दां म्हणटा म्हणजे कॅम्पेनीक उतरपाक सोदिना तो. विरोधाच्या हेल्पाक मत्तीक येवपाक कोण सोदिना. विजय विकेचे बरें आसा. विजय विके हो सर्वसामान्य कार्यकर्तो. पूण सार्दीना सारको मनीस जो कितकीशींच वर्सां खासदार आमदार आशिल्लो
तो मनीस जर आयज काँग्रेस पार्टीक किंमत दिना आसत, ह्याच्या वयल्यान काँग्रेसची सिच्युएशन कितें आसा, तेजी रियलिटी काँग्रेसीच्या भितरली कितें आहा पळय ती क्लियर जाता. कॅन्डिडेट जरी दोनूय बरे असले तरी हेंच्या कडेन त्यांचो प्रचार करपाक, कॅम्पेन तेंची फुडें व्हरपाक जे लोक जाय, कार्यकर्ते जाय, आमदार जाय, ते हेंच्या कडेन ना. ते दुर्दैवाचो भाग हो. कारण तेंच्या कडेन नॉर्थान एकूच आमदार आसा, काल्लूस, आनी सावथान ते 5-6 जाण आसात. तातूंतलो विजय खंय आहा तो आजून कोणाक खबर ना. आनी श्रीनिवास देपोचें काम इतकें आमी म्हणजे हांव फाटली म्हाका एके मंत्र्यान सांगलेलें याद आहा 2012च्या इलेक्शनाची, कसलें इलेक्शन बी कितेंय अडचण जर आसत जाल्यार श्रीनिवास देपो पावता म्हणून. तो श्रीनिवास देपो कितल्या लोकांक पावलो आसतलो देवाक खबर. जे तरेन तेजें जें कार्य आसा, म्हणजे BJPचे RSS आसत, पार्टी आसत, इतकी वर्सां तो त्या हितून आसा. सो तेजो जो गुडवील आसा न्हू तोय ताका हेल्प करतलो. आनी हे सगळें जावन म्हाका दिसता काँग्रेसी सायडीन कोणूच ना आतां. हे दाखयता थोडे लोक आपण आसा म्हणून काँग्रेसी कडेन. एक्चुअल ग्राउंडार म्हणतो कितें कोण ना. परिस्थिती. दॅट टेक्स मी टू अनदर व्हेरी क्रिटिकल आस्पेक्ट इज लेट्स टॉक बोथ मायनॉरिटी वोट्स आणि मेजॉरिटी वोट्स. सावथाक आनी नॉर्थाक हें कॉन्सॉलिडेशन जातलें. RG हो फॅक्टर जो आसा तो दोनी कडेन कावंट जातलो. आतां कन्सॉलिडेशन आमी म्हणटात BJPचे नजरेन तूं पळयत, BJPन मोदी हो फॅक्टर जरी आसलो कन्सॉलिडेशना खातीर, तांचो नॅशनल एजेंडा, इंटरनॅशनल एजेंडा हो कन्सॉलिडेशना खातीर जरी आसलो तरी हांगा BJPन कांय म्हणजे फाटीं तूं मराठाचें आतां इश्यू मराठा वर्सीस आतां थोडे OBCचे इश्यू जाले. हे इश्यू सी यू हॅव टू ट्रीट युअर हिंदू वोट बँक एज अ कन्सॉलिडेटेड वन. थंय तुमी जेन्ना अशे इश्यू करतात यू आर युअर सेल्फ क्रिएटींग अ रिफ्ट इन युअर हें. ती जाणीव BJPक, कारण जशे तुमी मराठा अथवा शिवाजी हे आयकॉन्स श्रद्धास्थानां घेवन तो वापर करून तुमी ताचे राजकीय हें करूं सोदतात, तितलोच घातक तो मुद्दो जर तुमी देवळांनी जर शिरत तो तितलोच श्रद्धेचो आनी तितलोच घातक मुद्दो काउंटर प्रोडक्टिव्ह जावपाक तो शकता. काउंटर प्रोडक्टिव्ह जावपाक शकता. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तूं तो आतां तें मडकयचो इश्यू आसूं नाजाल्यार हरवळेचो इश्यू आसूं, यू लिव इट टू महाजन. ज्यांनी देवळां दॅट शूड बी अ रायट थिंग. राजकारण थंय हाडूं जायना. ज्यांनी देवळां वसयलीं राखलीं त्या देवान तांकां खांदार पालखी मारपाचो अधिकार दिलो, आपल्याक हातभार उखलपाचो अधिकार तांकां दिलो, तांकां ती सांबाळूं. तुमकां देवळां जाय दुसरे कडेन बांदात. कारण गोंयांत 2-3 तरेचीं देवळां आसात. गोंयांत स्वयंभू देवळां आसात, स्थापीत देवळां आसात आनी विस्थापीत देवळां आसात. नागेशी सारकेलें देवूळ स्वयंभू, तें खंयच्यान येवना, तें लिंग थंय देवूळ थंय. स्थापीत देवळां दुसरे कडल्यान आयलीं, थंय सौंदेकारान काय हाडलीं, थंय वसयलीं. आनी विस्थापीत जी कन्वर्जना लागून, फॉर एक्झाम्पल म्हाळशेचें देवूळ, म्हाळसा हांगा आसा, माजन आसा म्हाड्डोळा, ओल्ड म्हार्दोळ वेर्णा तयार केलें, थंय तितलेंच बरें देवूळ तयार जालें, थंय वेगळी कमिटी जाली. सो कुशस्थळीच्यान तुका कुठ्ठाच्यान मंगेश आयलो, सांकवाळच्यान विजयदुर्ग आयली. तुमकां देवळां जाय दुसरे कडेन बांदूं शकता तुमी. सो ती कन्सॉलिडेशनाच्या सारकी अगेन्स्ट वता. ओके जॉयल, मायनॉरिटी कन्सॉलिडेशन जातलें काय ह्याय खेपेक जी आमकां डिव्हिजन दिश्टी पडिल्लें फाटले खेपेक तें उरतलें? प्रमोद, आता पळयल्यार in recent times you have seen this trend of going to temples, churches and chapels, सगळे अशेंच करून एक रिलिजियस आउटरीच कशें जालें. सगळे जाण म्हाका अशें दिसता की प्रचार सगळे देवाचेर सोडटा म्हण. आता काँग्रेसान बी स्टार्ट केले रोखडेच, इट्स अ टेम्पल रन अँड गोईंग टू चर्चीज अँड गोईंग टू एवरी क्रॉस अँड एवरी खंय सगळे कडेन वयता. बट it is very clear that they are trying to pacify communities, respective communities. Yeah, correct. Now, in the current scenario, by Congress, by fielding Viriato, I think to a certain extent tried to blunt it. How Viriato comes from a Navy background. He's a Fauji by nature. So, teka ek communal yan lagana. Okay. So, to a certain extent, you can't question his patriotism. Yeah. It's towards the nation. Yeah. Secondly, there is a person who is, rooted in activism.
in when he came back from his navy, he took on activism, social causes. So his outreach is there with the people. So tingai ek kaden tuka ek communal and dischena. Third is he doesn't come with that kind of a baggage which political leaders in current times have with them. You know that he doesn't come with that baggage. So all in all, a good choice, no doubt. But given these political equations, you know, where Congress's weaknesses are in the hinterland, he'll have a huge challenge ahead of him. But in large extent, that communal this thing will be blunted out. या सो हांव इतल्याचें थांबता. आज आमी बेजीक चर्चा केल्या आनी खोलायेन चर्चा फुडल्या रावंड टेबला भितर करतले. म्हाका दिसता हातूंकय ही चर्चा आयकून कांय जाण तुगेले आमकां अप्रिशिएट करतले, कांय जाण टिका करतले, कांय प्रॉब्लेम ना. दॅट इज द कोर ऑफ डेमोक्रेसी. तुमकां जितलें आमकां कोणाचेर मत दिवपाचो अधिकार आसा, तुमकांय आमचेर मत दिवपाचो अधिकार आसा. पण एकच तुगेलें सामकी नमळायेचें मागणें, इलेक्शनाचें जेन्ना वातावरण तयार जाता तेन्ना प्रत्येक खेपेक हांव गोंयकारा कडच्यान एक गजाल मागता की आमी गोंयकार बिटर न्ही. राजकारण किंवा इलेक्शन हें 1 ते 1.5 म्हयन्याचें आसता. आमी ताजे उपरांतूय आसतले. सो राजकारणाच्या बोवाळा भितर, इलेक्शनाच्या बोवाळा भितर आमी एकामेका कडेन बिटर जावचे न्ही, कोडू जावचे न्ही, कारण तो आमच्या गोंयकारांचो स्वभाव न्ही. सो आज सुद्दां ग्रावंडार फाल्यां कोणाचो प्रचार चालू आसा किंवा आनी कितें चालू आसा, बिटरनेस एवॉयड करून बाकीचें सगळें करया. जाल्यार आमी गोंयकार म्हणून जे आमी मिरयतात न्ही ते ताका आमी जागतले. इतलेंच मागता आनी थांबता. पांडुरंग बाब, जॉयल, सुयश, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. This program was supported by Reliance Digital, personalizing technology.